Hallelujah. Thank you, Jesus. Sargan duka Jesu, Mahima duka Jesu, Glab duka Jesu, Vandan duka Jesu, Vaibhav duka Jesu, Aradan duka Jesu. Praise the Lord. तुम गसमिष्टंग बरो दीस मागता आयसो दीस प्रति एग्जाम समोर असो दीस परत आमी थोडे देवाचे उताराज नियाळ करूंक आमी फुडें सरया. नोव्हेंबराची 4 तारीख आयचे दिसा देवाचे उतार आमकां सांगता. लूकाचो वांजेल 14 अध्याय 12 तावन 14 वाक्या. लूक चॅप्टर 14 वर्स 12 to 14. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्यांक तो सांगी लागलो, तूं कोणाकी बऱ्या फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयलेले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगल्यांक, तोंट्यांक आनी कोड्यांक आपय. तवळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हणून तुका संतोश जातलो. नितिवंताच्या जिवंतपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका फाटीं मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. एक उरती शिकोवन जेजूची आमी खंडी जावन कुटुंबां फेस्तां करता, इतलीं कार्यां करता, आमच्या कुटुंबाच्या पुरो आपयता. आपोवन जमून न्ही, खंडीत आपयत. कित्याक म्हळ्यार हर एकल्यांक जेवणाक आमी आपयल्यार ते आमकां फाटीं आपयतात आनी तें ऋण फारीक जाता. तातूंत आमकां कितेंय सर्गींच्या राजांत तातूंत कांय आमकां मेळना म्हणून आज जेजूच्या शिकोवणेंत आमकां मेळटा. सर्गींच्या राजांत आमचें एकावंट ओपन करचें जाल्यार, सर्गींच्या राजांत आमचें कितें क्रेडीट जायचें जाल्यार आमी आंदल्यांक पांदल्यांक आनी प्रत्येक जावन असो पुरो एक लिस्ट दिता कोणाक आपयचें की म्हणून जेजू म्हणटा. जर क्लियर पूण जेवण करता जाल्यार दुर्बळ्यांक आपय, पांगळ्यांक आपय, तोंट्यांक आपय, कोड्यांक आपय. हलें पुरो जेवण करूंक आमच्यान बारीक कश्ट जायना. पूण आमी पळयता आजकाल, कित्याक हांव एक आश्रम चलयता, म्हाका कळटा आज कितलींशीं जाणां तांचे कुमगार कितें करल्यार ते ल्हानशा मट्टान आश्रमांत दवरून करतात. जायते जाणांचे बर्थडे सेलेब्रेशन करतात आनी जायते जाणां क्रिस्तांव जावं दी हिंदू जावं दी तांचे मरणाचे कितें आसा त्या हिंदुवांची तिथी ताका आमच्या आश्रमांत जेवण दिवन ती सेलेब्रेशन करतात, ताच्या आत्म्या खातीर मागतात. आनी आमची जायतीं जाणां मरणाचे तांचे मेमोरेबल म्हळ्यार वर्साचे मीस जावं दी आनी कितें ते आश्रमाक जेवण दिवन तांचे सांगता सेलेब्रेशन करतात. न्ही हातूंत काले जाता, हातूंत तांचे क्रेडीट आसा पळय सर्गींच्या राजांत जमा जाता. देखून आमी संवसारांत कितलीं बँक अकावंटां ओपन केल्यार ती संवसारी मात्र जाता. ताचे तावण जर सर्गींच्या राजांत आमी एक बँक अकावंट ओपन केल्यार आनी थंय आमी ह्यो बऱ्यो करण्यो करून आमी क्रेडीट केल्यार आनी देखून जेजू सांगता नितिवंताच्या जिवंतपणा वेळी तुवें कितें दिलां तें तुका फाटीं मेळटलें. म्हणल्यार तितलीं इनामां, तितले बरे जागो, तितले बरे संगती सर्गींच्या राजांत तुका मेळटल्यो म्हणटा पवित्र पुस्तक. आज जेजूचे शिकोवण विशेश. देखून आमी व्हडलीं व्हडलीं कारमां मस्त जाणां हांवें पळयलां, तांकां व्हडले ती दाबाजे करूंक वचूं नाका. ल्हानशा मट्टार येवन तेणी सेलेब्रेशन करचें. आमच्या आश्रमांत 100 जाणां जावन 20 ते 25 जाण आसतात, पूण तांचे वटी येवनी बरें करून सेलेब्रेशन करता, बर्थडे सेलेब्रेशन करतात. आनी काल ती आतां आमच्या आश्रमाक ते खंयच्याय आश्रम जावं दी जर जेवण दितात जाल्यार थंय सेलेब्रेशन करता जाल्यार त्या दुबळ्यांत हांव ते 60 जावन कोणी आदार नातल्ले अनाथ आनी पुरा तांकां तुमी जेवण दिल्यार तांकां कितें तुमकां फारीक करूं जाता. देखून देव तुमकां तें फारीक करता. देवाक आमी खंडीत जावन संतुश्ट करचें जाल्यार जेजूक आमी आमच्या जिवितांत संतोश दिवचे जाल्यार अवल्यो करण्यो करूंक जेजू आज आपोवन दिता. तशेंच आज पयल्या वर्सा बसल्यार आमकां फिलिपीकारां बरयल्लें पत्र थंय वाक्य अध्याय 2 वाक्य 1 ते 4. फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 1 to 4 थंय सांगता, जर क्रिस्त थंय कसली बुजवण म्हाका दितात वा मोगातावन येता तें उत्तेजन तुमचें थंय कांय आसा तर आत्मीक एकवट तुमी कांय दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या मैपासांत कंडोळ्यान तुमी भरल्यात तर एकच मोगान, एकच आत्म्यान, एकच मनान, एकच एकवटान सांबाळून म्हजो संतोश तुमी भरपूर करा. पळया, म्हाका आनी तुका मेळ्ळेलो एकच आत्मो, म्हाका आनी तुका आसचो एकच भावार्थ, म्हाका आनी तुका आसचो तो एकवट एकच. आमी जेजू ते एकवटता, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी एकवटता, बापाक आमी आराधन करता. तर एकवट एकच. हर एकल्यांक बौद्धिज्म दिसतना दिल्लो पवित्र आत्मा एकच.
पयस सभेंत आमकां वाडटाना भावार्थ दिल्लो एकत ती त्या वरवीं आमी आमचो एकवटी एकत देखून आमी सर्गीच्या राजाचे दायजी म्हूण सांगता. देखून ह्यो संगती पळया जें कितें वांजेलांत आज सांगता हांगा सांपावल फिलिपिकारां बरोबर न्ही तेतूच सांगता तुमचें एकावंट कितें जायचें म्हणून. देखून स्वार्थाक पडून जावं दी ह्या दौलते खातीर कसल्यान तुमी करिनाकात. थोडें नांव सोडून करचें आसा, मस्तू नांव जोडचें. नांव जोडचें आज नांव जोडटा फाल्यां ते पडटात. ते नांव सोडून करचें, व्हड व्हड प्रोग्रामां करचीं, व्हड व्हड दुडू बाड करचो थोड्यांनी प्रोग्रामांनी. असल्यो संगती मस्त आसात. थोड्यो संगती म्हाका हांगा सांगूंक सादना. देखून थोड्यो संगती आसात मोगाच्या भावा आनी भयणी नांवा खातीर, ओडविके खातीर, देखून हें स्वार्थ खातीर हे पुरो तुमी करनाकात म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. भागार कलत्या मनशाचें जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हणून तुमी लेखा. हेरां म्हजेच्या की चड तुमी बरी म्हणून चिंताप आमच्या मतींत आसाचें. हांव तूं बरो, हांव तूं व्हड, हांव तूं तें, हांव तूं म्हणलो तो हांव पळय ताचे मदें झिरो आसा. हांव तो झिरो तो कांय ना. आमी म्हळ्यार थंय झिरो ना. आमी सकट एकवटीत आमी एकत देवाक आराधन करता, एकत क्रिस्ताक आमी शेवता, एकत पवित्र आत्म्यान आमी एकवटीत जाला, एकत आमचो भावार्थ, एकत आमची पयस सभा. ह्यो संगती आमच्या मतीन दरीचे. आज आमी हे ग्रुपिजम करन आनी कांय करन आमी आमचो एकवट कुटुंबां भितर ग्रुपिजम, वाड्यांत ग्रुपिजम आनी फिरगज्यांत ग्रुपिजम हें देवाक मानवना. मोगाच्या भावा आनी भयणी देवाक मानवना. हें पुरा ही पुरो संगती आमी सोडचे. ओल्यो संगती देवाक मानवनात. आमी एखाद्याला तलेंय तुका दुखता जाल्यार तूं वगेत राव. तल्या संगतीनी तूं मेथड जायनाका, वगेत राव. एटलिस्ट तूं वगेत रावल्यार तुका खंडी जावन देव खंय म्हणी खंय आशिर्वाद दितलो. देखून आमी कोणाचे एगेन्स्ट वचून झुजून आमी जायते वोन संवसारान जावंक पुरो पूण सर्गीच्या राजान जावंक सादना. देखून आमी क्लियर सांगता भागार खलत्या मनाचें जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हणून लेखा. तुमचो तो स्वंत आदाय पळयनाकात. भागार हेरांकी बरेपण तुमी सोदा, हेरांतय बरेपण सोदा. आमी काल करता परचे दिसा आमी थोडी संगती म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमी चिंतचे लोक आसा पळय, लोक खंय आमचो क्रिस्तांव लोक दुसऱ्या ती आसलेले इल्लेशें वायट पळोवंक शकता आनी तें खंडन करूंक शकता. तें ताका ताचे विशयांत दुसऱ्या कडेन सांगूंक शकता. पूण त्याच मनशांतय खंय इल्लेशें बरेपण आसलें तें आमकां पळोवंकूच दिसना आमच्या दोळ्यांनी. और एका मनशांतय तो कितलोय खोटो जावं दी, कितलोय रागिश्ट जावं दी, कितलोय सोऱ्याक बेबदरलो जावं दी, ताचें थंय बरेपण आसा, इल्लें तरी बरेपण आसा. आमी चिंतचें जे त्या वेळा देवान आमचे वयर आमचे थंय आसलें खोटेपण आमच्या पाताक पळयल्यार आमी एक घडी जिवंक सादना. पूण देव तशें करिना. देव आमचे ते असलें बरेपण मात्र पळयता. तर कित्याक आमी हेरांती असलें खोटेपण मात्र पळयता? तर आमचे थंय बदलावण जायचें. आज खंडीत जावन ती बदलावण हाडया. आमी प्रयत्न करया. आमचे ते असलेले खोटेपण आमी सांडूंक प्रयत्न करया आनी हेरांतय असलेले बरेपण आमी पळोवंक प्रयत्न करया. त्या जाल्यार आमचें जिवीत नंदन जातलें, आमचें जिवीत बरें जातलें आनी दुबळ्या धाकट्यांची खंय तरी इल्लीशी एक आमच्या मायंडांत एक कॉर्नरार तरी इल्लीशी दया माया आमच्या जिवितांत आसूं दी. त्या जाल्यार दुर्बळे आनी अनाथी आनी कोण विधवी आसात हांकां सगळ्यांक आमचो आदार मेळोवंक साध्य आसा. देखून इतू कृपा सर्वेश्वर देव आपल्या पुता मारिफात पवित्र सक्तेन आमकां तो लाभोवन दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमती जे सांगाता श्री तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जो कशें जेजो भगवंत मरिये देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कर आदान आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हो सगळो हप्तो देव आमकां सदांच राखून व्हरून सांबाळून दी. ताच्या मोगांत आमकां जिवंक फावो करून मागता. देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. बरो दीस तुमकां समेस्तांक.